हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांच आमचे भितर आसा आनी तो आमचे भितर आपले जिवीत घेवन चलता. संपूर्ण कायेन तो आमचोच आसा आनी तो आमचे पासतूच आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासुया. O bramanto bo sikara barabanto lo horo conte la chiara batto lo coro dele che manto. Libra manto lo bo shikara barabanto lo bo sira bashikere bere bere bere. Oh hallelujah. Thank you Jesus. O mo sikara barabanto lo bo shiketra lande. Oh thank you Lord. O bramanto lo bo sindra lande. या दिसापासून आणि या वेळापासून आम्ही देवाक दिन वाचूया. परतून एक पावट मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां एकठांय केलें आनी ताची पवित्र उतरां आयकून ताची पवित्र उतरां आमच्या जिवितान जिवीत जावं. कित्याक ज्या वेळार आमी ती उतरां आयकता आनी ती उतरां पाळटा त्या वेळार ती उतरां आमच्या जिवितान जिवी जातात आनी कार्य करतात. ह्या उतरां वरवीं आमकां सुटका आसा मोगाच्यान. कित्याक हें उतर जिवे. जॉन चॅप्टर 1 आमकां सांगता शब्द मनीस जालो आनी ह्या संवसारान आयलो. तो शब्द म्हटल्यार आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी ह्या शब्दा वरवीं ह्या उतरां वरवींच आमकां सुटका आनी सोडवण आसा. ह्या उतरां वरवीं आमकां पेखवणी आसा. आयज जें कितें आमच्या जिवितान आमकां सुटका मेळटा ती फकत ह्या उतराक लागून. ज्या वेळार ती उतरां आमी आयकता आनी आमच्या जिवितान ती स्विकारता आनी आमी ती पाळता, त्या उतराक आमी फॉलो करता, त्या वेळार तुज्या जिवितान एक नवो सर्ग तूं निर्माण करता. कित्याक ह्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत बदलता. ह्या उतरां वरवीं आमकां शांती मेळटा. ह्या उतरां वरवीं आमकां सामर्थ्य मेळटा. ह्या उतरां वरवीं आमकां पेखवणी मेळटा. ह्या उतरां वरवीं आमकां मोग मेळटा. कित्याक आयज ह्या उतरां वरवीं देव आमच्या सांगाता उलयता. ह्या देवाचें उतर म्हटल्यारूच देव मोगाचें. ज्या वेळार तें आमी आयकता आमी वाचता त्या वेळार आमी देवाक स्विकारता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, ताची आराधना करुया, ताचें उतर आयकुया. सामर्थ्यशाली ताची उतरां वाचूया मोगाचें वाखाणुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासून तांच्या जिविता पासून भुरग्यां पासून वावरा पासून आमी अभिषेक जाल्लेली भुरगीं आशिर्वादान भरलेली. आमकां केन्नाच कांय उणें आसचें ना. देवाचे आशिर्वाद आमचे वयर आसा. Oh
हालेलुया हालेलुया राबासाकाताने हालेलुया. थँक्यू जीसस. या दिसापासून या वेळापासून तुझ्या उतरांपासून जे तुवें आजच्या दिसा आमकां जेवणाच्या रूपान दवरलाय. आमेन. पळयात बाबा आयचे देवाचे उतर घेयात मॅथ्यू चॅप्टर 17 आनी थंय आमकां एक उतर मेळटा तें म्हटल्यार रुपांतर. प्रेज द लॉर्ड. रुपांतर. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 आनी थंय देवाचे उतर अशे भाशेन सांगता. 6 दिसा उपरांत पेद्रू जाकोबाक आनी जुवांव जाकोबाच्या भावाक जेजू एका उंच दोंगराचेर आपले बरी कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचे रूप बदल्ले. ताचे रुखाम सुर्या परी लखलखताले आनी ताची आंग वस्त्रां उजवाड बरी धोयफूल जाल्ली. अवचितून मोइजेसान आनी एलियासान जेजू कडेन उलयले. तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हटलें, सायबा आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खोशी जाल्यार 3 तंबू हांगा उबारता. एक तुका, एक मोइजेसा आनी एक एलियासा. तो उलयत आसतना तांचे एक बरजईत कूप देंवलें आनी ताचेर सावय घातली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकोंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीज आपुरबायज आनी हेचेर म्हजें सगळें दादसपण आसा आनी हाचेर तुमी आयकात. प्रेज द लॉर्ड. सो हय आमकां एक खबर कळटा ती म्हटल्यार रुपांतराची. बायबल सांगता एक दीस पेद्रू जाकोबाक आनी जुवांवाक जाकोबाच्या भावाक जेजू एका उंच दोंगरार आपले बरी कुशीन व्हेले. प्रेज द लॉर्ड. सो हय कितें तरी घडचें आसलें आनी तें घडच्या पासत जेजू क्रिस्तान 3 जाणांका कुशीन दवरले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा थंय शिसांका आपल्या सांगाताक थोड्यांकूच तेणी कुशीन दवरल्यात. चॅप्टर 17 वर्स 2 म्हणटा आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. प्रेज द लॉर्ड. ताचे मुखार ताचें रूप कितें जालें? बदल्लें. आनी ताचें रुखाम सुर्या परी लखलखीत जालें आनी ताची आंग वस्त्रां उजवाडा परी धोयफूल जालीं. अवचित मोइजेस आनी एलियास जेजू कडेन उलयले. तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रू जेजूक म्हटलें, सायबा आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका खोशी आसा जाल्यार 3 तंबू हांगा उबारता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तांकां वेगळ्या स्वातेचेर व्हरता कितें तरी तो दाखोवंक सोदता. आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्त वेगळो जालो त्या वेळार हय कितें म्हणटा, कितें तर त्याचे रुखाम सुर्या परी लखलखताले. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे रुखाम तुमकां सेम दिश्टी पडटा प्रकाशणेच्या पुस्तकान. ज्या वेळार आमी पळयता प्रकाशणेचें पुस्तक त्या वेळार जुवांव म्हणटा 7 समयामध्ये कोणी तरी एकलो मनशाच्या पुता भाशेन म्हाका दिश्टी पडलो. ताच्या हड्ड्याक भांगाराचो पटो, ताचे केस हिमा परी धोयफूल, ताचे दोळे उज्या परी, त्याच्या हातान 2 वाटांनी भाजलेली तलवार, ताचे पांय पितळी भाशेन. आनी ज्या वेळार जुवांव हें पळयता त्या वेळार रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 12 वा 18 क्लियर सांगता. प्रकाशनेचे पयलो एपिसोड 12-18 जुवांव हें पळयतकूच मेल्ल्या माड्या भाशेन पडलो. कित्याक
जेजू ज्या वेळार तिने पयलो त्या वेळार आतां जेजूचे रुकाम तशें जावंक ना. म्हटल्यार जशें पयले जेजूचे रुकाम आसले तशे आतां ते पयले रुकामा भाशेन आतां रुकाम जावंक ना. तर तेचे रुकाम आतां सुर्या परी लागतले. रेव्हेलेशनूय सांगता, प्रकाशनीचेय पुस्तक सांगता. जर तुमी धर्मयुद्धांच्या इतिहासांत गेल्यात, चॅप्टर 9, थंय आमकां मेवता सावलूचे आपावणे. आनी ज्या वेळार सावलू दामास्काक वयतालो आनी दामास्काक वचच्या वाटेर ज्या वेळार तेका सर्गीचो उजवाड दिश्टी पडलो, पूण तेका जेजू दिश्टी पडोंक ना. जेजून तेका म्हटलें, सावलू सावलू तूं म्हाका कित्याक म्हूण पिडापीड दिताय? सावलून म्हटलें, तूं कोण सायबा? त्या वेळार तो आवाज आयकोंक येयलो, हांव जेजू आनी तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. सो ज्या वेळार जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला त्या वेळार आतां जेजूचे रूपकार एका सुर्या भाशेन आसा. आमेन. हें सजमून घेयात. तेचे रुखाम एका सुर्या भाशेन आसा. तेका आतां मनशाचें रूप ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घेयात. तेका आतां मनशाचें रूप ना, तो मनीस ना, तर तो म्हटल्यार जेजू ह्योच देव आसा, देव ह्योच जेजू आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी ह्या संवसारांत ज्या वेळार चलता, आयज पळयात आमी पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी पळयता न्हू, जेजूच्या कश्टांचे मुवी पळयता. आतां कितें जाता, तो मुवींतलो फोटो ज्या वेळार आमी गुगलाचेर पळयता, थंय डावनलोड करता, तसोच आमकां कॉम्प्युटरार तो फोटो मेवता. आतां जेजूचे कॅरेक्टर कोणी तरी केल्लेले. जस्ट एग्जाम्पल घे, एक जो मनीस आसा, एक्टर आसा, तो कितें करता, जेजूचे कॅरेक्टर करता. कॅरेक्टर म्हटल्यार कितें, तो एक म्हटल्यार कलाकारच्या भाशेन तो एक एक्टींग करता. आनी ज्या वेळार एक्टींग करता तो जेजू जसो आसलो तसो जावचो प्रयत्न करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें सगळें करतालो. जर तुमी पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी पळयतात, आनी कितें मुवी पळयतात, त्या वेळार आमकां तो जेजूच दिसता आनी आमच्या मनान तो जेजू म्हणून बसता. प्रेज द लॉर्ड. आयज जेजू म्हटल्यार आमकां मतीन येता धवे केस, ब्लुइश दोळे, आंग वस्त्रां. पूण आयज खंयच्याच मनशाक जेजूचो खरो फेस खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्याच मनशाक ना खबर, खंयच्याच मनशाक खबर. हालेलुया. सो कितें जाता जाणा, जर आमी खंयच्या एक्टराचे, खंयच्या फिल्म तयार करतात, ते एक्टराचे आमी जेजू म्हणून चित्र काडटा आनी तेका आमी बसता, हें रॉंग आसा. आमेन. सजमता बाबा कितें सांगता ते तुमकां, जर आमी खंयच्या एक्टराक जेजू म्हूण सजमता आनी तेका आमी भक्ता, ती एक चुकीची गजाल आसा. कित्याक आमी कितें म्हणून बसता, आमी जेजू म्हणून तेका बसता, पूण तो जेजू ना. जंय जेजू ना थंय कोण ना. हे एक संवसाराची चलत येयलेली परंपरा बाबा, परंपरा. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो त्या वेळार ती वस्तुरी थंय पावली आनी ती विचारूंक लागली, जेजू आमच्या गुरुजी खंय दवरल्यात तुका खबर आहा? आतां ती उलयताली जेजू वांगडा, पूण तेणी जेजूकूच वळखोंक ना. ज्या वेळार जेजू तेच्या वांगडा उलयतालो त्या वेळार तिका सजमलें हे जेजू म्हणून. सो आतां पयली वस म्हटल्यार तुवें सजमून घेवंक जाय, जेजू ह्यो जेजू रावोंक ना. सो जेजू ह्यो देव जाला. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर कितें म्हणटा, तेका खंयच्या मनशान न्हय, कुडीचे वंडावणेन न्हय, पूण देवान तेका जल्माक घातला. आतां देव तेका जल्माक घालता म्हटल्यार कितें, म्हटल्यार देवूच जेजू जावन येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू देव एक आंग तयार करता आपणा पासून, मनशान पासून, म्हटल्यार देवूच एक आंग तयार करता आनी जेजू जावन येता. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आणि ज्या वेळार ह्या संवसारान येयलो त्याचे एक रूपकार असले आणि ते सगळे रूपकार घेऊन आज आम्ही चालता. पूण आयज तेचे रूपकार ना, कित्याक आमी आयज देवाक जेजू क्रिस्ताक देव म्हणपाक चालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात फोटो इमेज आमी कोणाची लायता? जी कोण मेलेले आसा तेंची, जित्या मनशांची ना. जित्या मनशांक आमी हार घालना ना. आता क्वेश्चन ह्यो पडटा, आमचो देव जिवो वा मेला? आमचो देव जिवो वा मेला? हालेलुया. सजमत न्हू बाबा. म्हटल्यार कितें, आमी जे एक्टर्स आसात वा एक्टिंग करतात जेजूची, तो देव कसो जावंक जाता? पळयात कितें जातलें जाणा, जर तो जेजूचे कॅरेक्टर करता, ओके, जेजूचे कॅरेक्टर केला आनी जेजूचे कॅरेक्टर करून तो एक्टर म्हटल्यार आनीक कितें तेका पिक्चराचे एक हे मेवता जाल्यार तो थंय वयतलो. आनी आतां तो जेजूचो पिक्चर नासतलो, तो संवसारी पिक्चर आसतलो. मागीर जो काम तो पयलो करता तो काम आतां जेजू भाशेन थंय करूचो ना. तो आतां तो कितें तरी वेगळें काम करूंक आसा म्हटल्यार तो जेजू कसो जावंक जाता? सजमाता न्हू बाबा. सो पळयात, आमी जे करता ते विचार करूंक जाय. आतां जेजू खंय आसा? तुमी म्हणटा ब्रदर मागीर आमी उगडासाक करता. उगडासाक करण्या इतकी आमी इतली दारूण मनशां हांव कितें, देवाचो उगडास येवच्या पासत म्हाका खंयच्या तरी वस्तूची गरज पडटा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो उगडास येवच्या पासत तुका पवित्र पुस्तकाचो उगडास येवंक जावो, तर तुका देवाचो उगडास येता. आमेन. आयज जायतीं जाणां आमी अशा मनशांक भजता जे एक मनीस कसो, एक्टर कसो फोटो म्हणून लायता आनी आमी तेका भजता. कसो जावंक जाता? तो एक्टर आसा तेका कसो जेजू म्हणूंक जाता? मागीर जेजू कितें म्हणटा? जेजू खंय आसा? भागयेत पावलू क्लियर म्हणटा. 1 कोरिंथकरान चॅप्टर 3 वर्स 16, पहिली कोरिंथकरांचें पत्र 3 अवेसर 6 वर. तूं जावन आसाय पवित्र देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता हें तुका खबर ना. आमेन. पळय, ज्या वेळार जेजू ह्या संवसारान आसलो त्या वेळार जेजून कितें म्हटलें? जेजून अशा भाशेन म्हटलें, हांव बापा लागीं वयतलो आनी तो तुमकां एक शेराती धाडटलो. तोच तो पवित्र आत्मो, तो तुमच्या सांगाताक सदांकाळ रावतलो. आतां कितें जालां? जेजून ज्या वेळार बापा लागीं गेलो त्या वेळार पवित्र आत्मो, त्या ताकाय पवित्र आत्मो ह्या संवसारान येवंक ना. सारकें न्हू? ज्या वेळार जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या हातीक बसलो त्या वेळार जशें जेजू क्रिस्तान प्रॉमीस दिल्लें, तो तुमकां अनाथ साडचो ना. तो पवित्र आत्मो तुमचे कडेन येतलो आनी तो पवित्र आत्मो येयलो. सो पयलो बाप आसलो, मागीर बाप मनशाचे स्वयं घेवन आपल्या पुताक धाडले. पूत ह्या संवसारान रावलो. पूत संवसारान रावतकूच तेणी आपले जागा बापाच्या उजव्या हाताक दवरली. बापाच्या उजव्या हाताक ज्या वेळार दवरली त्या वेळार पवित्र आत्मो येयलो. आनी पवित्र आत्मो म्हटल्यार कितें? बापाचो आनी पुताचो आत्मो. आतां जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान ना. आतां पवित्र आत्मो म्हटल्यार बापाचो आनी पुताचो आत्मो ह्या संवसारान काम करता. प्रेज द लॉर्ड. आतां जर आमी एक चित्र काडूंक सोदता जाल्यार, आतां जर आमी एक इमेज काडूंक सोदता जाल्यार पवित्र आत्म्याची आमकां काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमकां बरें करून जाणा, आमकां पवित्र आत्म्याची इमेज काडूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 क्लियर म्हणटा, देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान बसोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 5 क्लियर म्हणटा, जो हाचो 3 अवेसर 5 क्लियर म्हणटा, वारो हयसुल्ल्यान तेवशेल्यान मारता पूण सजमाना तो खंयच्या वाटेनसून येयलो आनी खंयच्या वाटेन गेलो. तसोच आत्म्याचें काम म्हणटा. सो आयज आमी आत्म्यांक पळोवंक जायना पूण आत्म्यांक महसूस करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. सो तोच तो पवित्र आत्मो आयज तुज्या जिवितान काम करता, म्हज्या जिवितान काम करता. पळयात बाबा, आमी फसचे न्हू. ह्यो शेवटचो टायम आसा आनी शेवटच्या टायमाक आमी फसचे न्हू. शेवटच्या टायमाक आमी सोरपा भाशेन चतूर आनी पारव्या भाशेन सादे आसूंक जाय. आमेन. आनी तेच्या वरवीं आमकां देव मेवता.
आमेन. आयज जर आमी खंयच्या एक्टराची जर इमेज करता जेजू ख्रिस्त म्हणून, तर तें चुकीचें आसा. खंयच्या एक्टराची आमकां इमेज करूंक जायना. खंयच्या एक्टराचो फोटो जेजू न्हू. समजता? म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू ह्योच आसा. खंयच्या एक्टराचो फोटो जेजू न्हू आनी एक्टर ह्यो जेजू न्हू. प्रेज द लॉर्ड. मागीर जेजू खंय आसा? जेजू म्हज्या काळजान आसा. जंय हांव चलता थंय म्हाजो जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज जर जेजू जर तुमकां मेळोंक जाय तर पवित्र उतरां वाचूंक जाय. आनी जर पवित्र उतरां आमी वाचता तर त्या वेळार जेजू आमच्या भितर आसा. आमेन. सो गॉड ब्लेस. पळय चिंताक आमी कितें करता, कितें रॉंग करता, कितें रायट करता, चिंतूचो अधिकार बायबल दिता, पवित्र पुस्तक दिता. कित्याक तें आमकां सत सांगता, सत आमकां स्वतंत्र करता, स्वतंत्र आमकां जिविताचे वाटे करता. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या उतरां पासून, तुज्या जाणवाये पासून तुजी बुद्धी आमकां चलयता त्या प्रमाणे आमी चलता. तुजी उतरां आमकां सांबाळता त्या प्रमाणे चलता. थँक्यू जिजस. ह्या तुज्या विजडम पासून. थँक्यू होली स्पिरीट फॉर युअर ग्रेस, फॉर युअर प्रेझन्स, फॉर युअर वर्ड. आमेन. गॉड ब्लेस.